अनुराग म्हामल, अनुराग प्रभुदेसाय, हेरम परब आणि मेमोल रॉकीक 2016-17 सिजनाचो जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्ड दिवपाचो थारला। पुरस्कर्ते जिनो फार्मास्युटिकल्सांचे मालक दिलीप सळगावकारान ही घोषणा केली। बेस्ट टीम पुरस्कार गोयचे एक्वेटिक पंगडाक जाल्यार सेंट झेवियर्स आणि रोजरीक बेस्ट कॉलेज पुरस्कार मेळ्ळा। पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो शुक्रारा पणजे जातलो। There is one star recipient, that is Anurag Mahamal, who has become the Goa's first grandmaster in chess. So, and then we have Anurag Prabhudesai also, who has been doing quite well in badminton. मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर अवॉर्ड इंडिया अंडर-19 क्रिकेटर हेरम परबाक जाल्यार बेस्ट कोच म्हणून भारताची फुटबॉल प्रशिक्षक मेमोल रॉकीक पुरस्कार मेळ्ळा। Besides this, we also, honor college and both men and the women. The only thing is that in case of college, there is no other college than St. Xavier's College, and as far as the women is concerned, we have this time Rosary College. ह्या शिवाय अंदू गोंय खेळा पत्रकार संघटना ऑलराउंडर शिखा पांडे आणि फिजिओथेरपिस्ट ट्रेसी फर्नांडिसाचोय भोवमान करतली। Mangesh Borkar, who is a senior sport journalist one, and photo journalist is Ganadip Sheldekar. These two journalist people from Goa will also be honored. Sports Journalists Association of Goa has this year decided to present a citation as a token of appreciation for the efforts taken by Gino Pharmaceuticals of Shri Dilip Bab Sargaonkar, as well as the Dempo group of companies led by Shri Srinivas Dempo. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आणि शिरीष कुंकळकार। आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सिलाचे वेंचणुकेत सगळ्या विद्यार्थ्यांक मतदानाचो हक्क मेळूंक जाय। अशें जायत जाल्यार वेंचणुके वेळार जावपी गैरप्रकार थांबतले म्हूण NSUIचो स्टेट प्रेसिडेंट अहराज मुल्ला मिडिया कडेन उलयलो। Across colleges there are UFRs, the university faculty representatives, which are about 60 to 80 across Goa, which is not even 1% of the total population of Goa University. So only they have the right to vote for the GUSC, which is very undemocratic because either of the colleges, many colleges, there is no elections also taking place. There is direct appointment system, and those people get the right to vote for the GUSC. So when there are 60 to 80, it is very easy to get them into a camp, to kidnap them and to take them for voting. Even you will be aware, tumka khabar is what is happening for all these years. Last year, students are being attacked, and those 60-70 which vote for the other party, they are literally being beaten up. Like last year, what had happened is the UFRs which came with us had been beaten up. And the lady representatives, 9 of our lady representatives did not even get to go inside for voting because they had been blocked, and once they are threatened, they didn't even go for voting. So to curb all this, if every student has the right to vote, this will be curbed and everything will stop. But the problem is we are not even allowed to have a dialogue with the governor, and once we have a dialogue, we can explain her and she can come with a solution, but we are not even entertained. अस्नोडकारांचे इश्यू सोडोवपा खातीर अस्नोडा एकवट ही संघटना स्थापन जाल्या। ह्याचो मेन एम म्हणजे गांवच्या लोकांची सेवा करप आसतली। गांवचे जे अडचणी आसा, लोकां खातीर ज्यो समस्या येता, ह्यो समस्या एक एकदां तो मनीस फुडें येवन त्यो करूं शकना। तेका लागून आयज आमी अस्नोडचे 9 वॉर्ड जे आहा, ह्या 9 वॉर्डाचे लोक एके कडेन येवन ही अस्नोडा एकवट ही उबी केल्लेली आसा। सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसता, त्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो सामान्य मनीस जो आसा तेंच्या पर्यंत पावना। गांवचे लोक त्यो गरिबां खातीर ज्यो सरकाराच्यो स्किमी आसता, पूण गरिबाचो तेका त्यो पेपर वर्क फुडें व्हरपाक कळना। तेन्ना ह्या ऑफिसान गांवच्या लोकां खातीर सगळे तरेच्यो स्किमी हांगासर तेंच्यांनी ते स्किमीची जे फॉर्म्स आसतली ती फॉर्मां तांकां हांगासर मेळटली। तेंच्यांनी हांगासर येवन
जांकां कसली स्कीम करूंक जाय ती फक्त सांगपाची आनी जे कितें डॉक्युमेंट्स लागतले ते तेंच्यांनी हाडून दिवपाचे. बाकी सगळी जी स्किमीचे जे फायल तयार करून ती वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान व्हरून दिवपाचे आमचे असणारा एकवटचे काम आसतले. राजीव गांधी कला मंदिराची 10वी राज्यस्तरीय घुमट आरती सर्त सुरू जाली. उक्तावणाक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आशिल्लो. पयलो रावंड बुधवारा 27 सप्टेंबराक सोंपपाचो. निमाणी फेरी 2 ऑक्टोबराक. जशी जशी कलाकार वाढत वचपाक जाय, खंय तरी कलाकार मोठ्या प्रमाणात आणि चड जावपाक जाय किंवा पंगड मुखार वचपाक जाय. आणि आजच्या ह्या स्पर्धेक म्हज्या माहिती प्रमाणे जवळजवळ 47 पंगडांनी वांटेकार जाल्ले आसा. हो इतलो फरक कित्याक जालो हेची आज चिकित्सा करपाची अत्यंत गरज आसा. आमची राजीव गांधी कला मंदिर एक जबाबदारी घेता की खंय तरी खंयच्याच पंगडाचे किंवा खंयच्याच कलाकाराचे अन्याय जावपाक जायना. तांचे आयोजन आणि आयोजनातली त्रुटी ह्यो सगळ्यो पयस पयस करीत 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 आज 10 वर्सांचो पल्लो गाठिल्लो आसा. जशी राजीव गांधी कला मंदिराची घुमट आरती स्पर्धा आसूं किंवा मनोरमा शिरगांवकर हेची भजनी स्पर्धा आसूं, स्पर्धा जाली नंतर ताजें चर्चासत्र जावप हे अत्यंत महत्वाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयच्या नवरात्र स्पेशल व्हिडिओन पळोवया वेर्णेची म्हाळसा आणि मंगेशीच्या मंगेशाचे मकर. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.